वास्को डेप्युटी कलेक्टर कार्यालयांत मतदार जागृताय जाली। मतदार वळेरेंत नांवां घालपाची, काडपाची तशेंच नांवां हालोवपाच्या कामाक सुरवात जाल्या म्हण उपजिल्लोधिकारी सचिन देसायाची म्हायती। RD एक्सको खातीर वास्कोच्यान प्रसाद नायक। सर आज तुम्ही हे इलेक्शन हेका लागून तो ड्रायव्ह स्टार्ट केला, कितें म्हूण एक्चुअली करता? आता क्लेम्स जो आमी समरी रिव्हिजन करता हे क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन सध्या आमी रिसीव करपाचें काम सुरू जाला। ताका लागून जस्ट टू क्रिएट वोटर अवेरनेस चडांत चड लोकां कडेन हें पावूंक जाय की कोणाचें नांव जर इन्क्लूड करपाक जाय आमच्या रोलान जाल्यार ताणें अप्लाय करपाचें। तशेंच जर कोण शिफ्ट जाला जाल्यार दे ऑल्सो कॅन अप्लाय। शिफ्ट जाला किंवा सपोज कोणाचें डिलीट करपाचें आसा जाल्यार दे ऑल्सो ते फॉर्म्स आर बींग एक्सेप्टेड, सो तांच्यांनी ऑनलायन फॉर्म करूंक जाता। फॉर्म्स आर अवेलेबल येस, कित्याक लास्ट आतां 8 म्हयने जाले। फॉर्म्स आर अवेलेबल, इट इज ऑल्सो अवेलेबल ऑनलायन। यारो नेट जे आसा तातूंत डायरेक्ट ऑनलायन सद्या अवेलेबल आसा। ऑनलायन तांकां जाय ताका फायल करूंक जाता आनी आमचे BLOs जे आसा ते व्हेरीफाय करून अकॉर्डिंगली आमी ताचेर एक्शन घेता। सर offline availability of the form. Offline are also there, but we recommend more and more people to go online because there is no need to come to office again because of COVID and all. It is better to file online. If suppose anybody has difficulty, then definitely we will help him. Just come to. It is not that we are not taking them in office. People can always come to the office, and our staff is there. They can take help from my staff. They will help them to file online also. They can show them how to file online. And of suppose it is not happening, then definitely they can fill the offline form and give it over here. There are no issues. सर आता समरी रिव्हिजन केन्ना पर्यंत स्टार्ट आनी केन्ना पर्यंत काबार तुमचें? आता now it has been started, so by 5th of January it will be completed and the roll will be published. 5th up till 5th of February, 5th of January it is there. So people can vote during municipal election and forthcoming assembly election. That yeah, up till the new role will be considered, no? So as for that, they will be considered. So anybody has to file claims and objections, then they can file now. The period is there, time period is there.